हांव एड्रेस करता तुमकां म्हाजें सिंपल हें आहा की आयज जे टॅक्सी भाव येयल्ले आहा दे आर कम विदाउट इन्फॉर्मिंग. म्हाका जेन्ना कळलें मॅसेजी वयरसून जे कोण सर्क्युलेट जाताले की ते आमगेर येवपाचे, हांव रावलो. आयज सकाळीं भायर सरपाक आसलो की तांकां एड्रेस करपाक. ते येयल्या आनी रोडार रावल्या. त्यांची मागणी कितें आसा? ते हिंगासर तांकां आमी खुर्ची घालून दवरलेले आहा, बसा उलोवया. तेंचे मागणी इतलेंच आहा की गोवा मायल स्क्रॅप करचें म्हणून. गोवा मायल स्क्रॅप करपा खातीर आमी एक सीएमा कडेन मिटींग बसोवपाक जाय आनी तांकां 4 जाणांक व्हरपाक जाय आनी ते सोल्युशन तेजेर काडपाक जाय. सोल्युशन इज इम्पॉर्टंट. सोल्युशन जर तर जायना जाल्यार आय कॅनॉट हेल्प. Sitting like this is not the solution. Going and meeting CM, Transport Minister is the solution. I fully agree what they are saying. जेन्ना गोवा मायल्साची टॅक्सी हॉटेलान येता आनी गेस्टांक व्हरता तेंच्या पोटान सगळ्यांक त्रास जाता, पोटाचे प्रॉब्लेम ते. आनी आय फुल्ली एग्री विथ दॅट. क्यू सिस्टमानूच वचपाक जाय. गोवा मायल्साची पासून टॅक्सी येयली जाल्यार तेणी क्यू सिस्टमाक रावंक जाय. जो तर 10 जाण टॅक्सीवाले आहात तेजो नंबर 11वा येतलो. मोदेकातूच येवन गॅस स्टोरांक मेळना. तेचेरूच सोल्युशन हाडूंक जाय. ऑटोमॅटिकली गोवा मायल्स ते म्हणटा नाका ते भायर पडटले. आतां गोवा मायल्स येता आनी म्हाजो नंबर जो तर लागपाचो आहा टॅक्सी घेवन वचपाचो जाल्यार तितून गोवा मायल्स येता आनी म्हाजेकून पयलीं तो व्हरता. सो दीस इज द ओन्ली सोल्युशन इज टू स्टॉप दॅट. आणि चीफ मिनिस्टराक हांवें ऑलरेडी तेजूच सांगला, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय सांगला, सोपटेकूय सांगला. सो ह्याच दिसांनी ती मिटींग कॉल आउट जातली. ह्याच दिसांनी, वन ऑफ दीस डेज. सो दे वील इन्वायट देम अँड वी वील हॅव अ फ्रुटफूल डिस्कशन आनी म्हाजे हिसपान हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. आतां मेळपाक कित्याक सोदना? भितून येवन मेळपाक कित्याक सोदना? ते आतां मुडान मेवपाचें ना. ते मुडान आनी कित्याक तरी येयल्ले आहा. सो तितून भितर कोण तरी पॉलिटिकल नवी पार्टी जी जाल्ली आहा ती भितर तांकां टर्न अरावंड करता. बट आय फुल्ली सपोर्ट ईच अँड एवरी गाय, वेदर इट इज एनी अदर political party supporting them. Of course they have to support. Even I am supporting them. I am supporting them for only one reason, that they are our goals. आमचे गोंयकार आनी गोवा मायल्स आनी आमचे लोकल टॅक्सी भाव आहा तेंचे भितर हे जे टसल जाल्ले आहा ते सॉल्व जावपाकूच जाय. लास्ट 7 years सरकारान फक्त आश्वासनच दिलें म्हणटात. सी हांव सांगू तुका, ते कोणीय कितेंय म्हणो डिजिटल मिटर पडपाकूच जाव अँड आय फुल्ली स्टँड बाय दॅट. हायकोर्ट डिसिजन जे आहा डिजिटल मिटर घालपाचे ते पडपाकूच जाय. डिजिटल मिटर आनी गोवा मायल जे आसतले तेणी क्यू सिस्टमान रावंक जाय. हेंचे फाटल्यान जो तर एक हॉटेलान 20 जाण आहा, गोवा मायल्स येयले 21वा नंबर तेंचो. गोवा मायल्स नाका. इज इट फिजिबल? इज इट प्रॅक्टिकल? गोवा मायल्साक जो तर सरकारान मनोहर पर्रीकर गव्हर्नमेंट हॅज गिवन परमिशन at that particular time in the secretariat, given them assent to start without solving their problem. त्यांना दिला परमिशन. ते फाल्यां वयतले हायकोर्टान आनी स्टे हाडटले. ते जावंक पारना. तेचे पयलीं जे तांकां प्रॉब्लेम जाता, आतां गोवा मायल्स येता आनी इंट्रूड कोत्ता आनी कस्टमर वता तेच बंद जावपाक जाय. They are welcome in the hotel. Goa Miles is welcome in the hotel to come, but they have to stand behind queue system. Eka म्हणटा solution. Why digital meter is still not given to the taxi driver? That's issue हा. Why ते तेडी येवन विचारयो न्ही? कित्याक हायकोर्टाचे डिसिजन. एवरी टायम टेंडर जाता आनी स्क्रॅप जाता. कितें ते सीएमानूय सांगू न्ही आनी एक टायम दिवनी उमके दिसा भितर हे जातले. तितून थोडे जाण म्हणटा आमकां डिजिटल मिटर नाका, तांकां जाय ती रेट तोंडान सांगपाक जाय. तशें जावचें ना. नोबडी बिलीव्स यू. एनी इंडियन टुरिस्ट कमिंग वील नॉट बिलीव यू बिकॉज दे वील से 2000 हिंगा वचपाक. मागीर बार्गेनींग जाता आनी ट्युरिस्टाचो कॉन्फिडन्स वयता की आपल्याक 2000 सांगलेले आनी 1500 व्हरता म्हणून. सो आय फुल्ली सपोर्ट द टॅक्सी ड्रायव्हर्स अँड आय एम फुल्ली विथ देम for this. I will take them to CM.
ते बेजार जाल्ले आहा. आय एग्री विथ दॅट. तेंचे जे आयज हे आहा इश्यू आहा इज अ इश्यू वीच इज टचिंग गोवा अँड गोवन्स. ते आमचे टॅक्सी भाव तेंचे सॉल्व जावपाकूच जाय आनी सीएम हॅज टू गिव्ह टायमींग इमिडिएटली अँड सॉल्व दी प्रॉब्लम. आतां ते हिंगा कित्याक येयल्या ते आनी खंयसरूच वचोंक ना. ते जाणा मायकल लोबो सॉल्व करतलो म्हणून. दॅट आय टेक अप ऑल द इश्यूज ऑफ गोवन्स अँड वॉट इज जेन्ना गोंयकाराक त्रास जाता हांव सीएमा कडेन इश्यू घेवन वयता ते आसूं तो. आनी हो इश्यू खूब फाटी घेवन गेला. तेजेर सोल्युशन 100% घेवपाक जाय आनी येतले ही म्हाका खात्री आहा. आतां हो इश्यू तापलेलो आहा. आता ते तुमच्या बसलेलो तुमचे स्टँड कितें? म्हाजो स्टँड काय ना. दे आर तेंकां कॉफी टी कितें ज्यूस जाय सगळें आमी दितले. म्हाका प्रॉब्लम ना. बसले म्हणून काय इश्यू ना तेजेर. हांवें ते येयल्ले म्हाका मेळोंक ते रोडार आपयता. हांव रोडार वचना. दे आर वेलकम इन माय हाऊस. ओ दे कॅन कॉल मी एट देअर हाऊस. आय एम रेडी टू गो. I am elected representative of the state of Goa as a MLA. Tomorrow they call me in Mandre. म्हाका म्हणत ते आमी मिटींग मांद्रे घेतल्या. तूं मांद्रे हांव वयता मांद्रे. ते शोले आपयत हांव शोले वयता. म्हापसा आपयत म्हापसा वयता. ते म्हाका सांगिनासतना आमगेर येयल्ले आहा. पूण आमी ताका रावलो. हांव भायर सरपाक आसलो रावलो हांव आनी वेलकम केला तांकां. पूण ते भितर येयना म्हणटा. आतां ते तेंचो इश्यू. बट वी वील solve the issue. Is my guarantee that in coming and intruding into the hotel and taking the guest of theirs is wrong. But whoever says that we don't want digital meter is also wrong. I fully stand by a meter that a customer should know what he is paying. Is my stand. And nobody can come and just take the customer from the hotel. Whether it is Goa Miles or any other miles. तांकां क्यू सिस्टमान रावनी आनी व्हरोनी प्रॉब्लम ना. रेट कितें आसूं डिफरंट बट मिटरान पडोनी. जो तर हेंची रेट मिटरान पडटा आनी 1200 रुपया जाता आनी गोवा मायल्स म्हणटा आमी 1100 व्हरता. व्हर तूं पूण क्यूआन राव फाटल्यान राव आनी व्हर. हें म्हाजें स्टँड. अँड दीस स्टँड आय एम गोइंग टू टेल सीएम अँड ही हॅज टू एग्री विथ दीस स्टँड. दीस इज अ लॉजीक स्टँड फॉर द पीपल ऑफ गोवा. आमी जर तर हेंकां सांबाळटले जाल्यार हें स्टँड आमकां घेवचें पडटलें. सरकाराक हे स्टँड घेवचें पडटलें. कोणूय कितलेंय उलो जो कोण म्हणटा आपूण आय एम स्टँडींग बाय गोवा मायल्स ताका गोवा मायल्सा वांगडा रावनी. कोणूय आसूं तो आमदार आसूं मंत्री आसूं संत्री आसूं तेजे मागीर पळोवया. पूण आमी आमच्या भुरग्यां वांगडा रावपाक जाय. तांकां सांबाळपाक जाय. एट द सेम टायम मिटरूय घालपाक जाय. थँक्यू. सगळी कामां केली. Issue type now. They are trying to create a confusion and they are trying to make a video that we are being lifted from the road, we are arrested. Same like that काल झालं the issue. Same. ग्रुप इज ऑफ आरजी ते पुढे इलेक्शनाक बसपाचे ते आपल्या तयारी करतात. तांकां हांवें सांगलो तुमकां सीएम अपॉइंटमेंट दिता. तुमकां 8 जाणांक आपयतले. तुमकांच न्हू ऑल गोवाचे. प्रॉब्लम तितून ते इश्यू मॅक्सिमम सॉल्व जातलो. तांकां हिंगासून हाडप ना. हांव घरा रावपी ना प्रॉब्लम. म्हाजे कितें अपॉइंटमेंट आसा ते कॅन्सील करता. तांकां व्हरप ना. तांकां उठोवपूय ना. गाडी येत जाल्यार ते उठता सगळे. तो प्रॉब्लम काय ना. तेच नथींग. हा ना ना तशें नाका. अशें न्ही काय प्रॉब्लम ना. They are our friends only. No, they are our friends. I don't want any alteration. I told them to come inside. घालून दवरले सगळे चेअर्स टेबल सगळे घातला बसपाक. They are not come for that. They are come for a issue. तितून बाकीचे सगळ्यांक जाय सॉल्व जाल्ले. दोग-तीग जाण अशें आहा की लेट अस मेक सम पॉलिटिकल दीस आउट ऑफ इट. काय ना ते. चल गो. थँक्यू सो मच. आमकां मारा आमी भायर यो म्हणिना. ताका हांगाच यो आनी सांग म्हणटा. आमी हांगाच हांगाच येवन सांगोनी आमकां.
मारता मारा आमकां व्हरता तुमकां रिक्वेस्ट करता बारीक रिक्वेस्ट आमकां हांगा येवन सांगून तेका आमी आमी तेजी वाट हाडूंक येवंक ना आमी कांयच करूंक येवंक ना आमी फक्त तेका सांगपाक येयला की टॅक्सीकारांच्या इश्यून आनी तूं पडो नाका टॅक्सीकारांचें जर बरें करिना जाल्यार वाटूय लावं नाका इतलेंच सांगूंक येयला तुका व्हरताले बरं काय प्रॉब्लेम